सौम्या तुझी स्तुती करूंक आमी आयल्या सोबीत सुंदर मंदिरात तुझ्या दिसोवर तो फावो केलाय आमकां मोगाळ तुझ्या भुरग्यांक याजका सवे बापा भेटोवन दिता उमीद हे बलिदान आमची पातकां वळखून तुजे कृपेन जियेव सौम्या आमी एकदा गायता एका ताळ्यान गायता एका मौनान तुझी कृत्यां उद्वी महिमा गासो सौम्या तुका आमी वंदिता. मिसाची तेसावां जेजू बाळकाक अर्गन जावन हे मीस भेटयता जुडीथ अँटनी डिकोना बँगलोर. हेलन थॉमस आपल्या जल्म दिसाक जेजू बाळकाक अर्गां दिता. बरी भलायकी मेळच्याक मॅक्सिम पिंटो आनी आंजेलिना. आपल्या 60 दिसांनी एक खासारी एनिवर्सरीच्या दिसा जेजू बाळकाक अर्गां दिता आनी विशेष रितीर तांच्या खातीर मागतात. संतोष डिसोजा आनी मारिना पिंटो मीस भेटयले जावन आसा मॅक्सिम पिंटो आनी आंजेलिना. बरी भलायकी मेळच्याक मीस भेटयतात मॅक्सिम पिंटो आनी आंजेलिना आनी प्रत्येक जावन नवीन पिंटो, किरण पिंटो, मारिना पिंटो आनी कुटुंबा खातीर मागतात. बरी भलायकी मेळच्याक संतोष आनी मारिना मीस भेटयतात रॉबर्ट डिसोजा आनी ग्रेगरी लासरादो हांच्या इराद्या खातीर आनी सर्व कुटुंबदारांक आनी नातरांक बरी भलायकी मेळच्याक मीस भेटयतात मॅक्सिम पिंटो. आपल्या 50व्या जल्म दिसाक नवीन फेर्नांडीस, चार्ल्स पिंटो जल्मदीस, डायना मोंतेरो जल्मदीस, प्रिमल सायना डिसोजा जल्मदीस, फेलिसियन आनी आयडा डिसोजा आपल्या काजारी एनिवर्सरी, निश्मिता डिसोजा, पर्सी पिंटो आनी कुटुंब, मॅक्सिम डिसोजा, ओनिल डिसोजा, मार्क रोड्रिगस, जोसेफ पिंटो सकलेशपूर, जोसेफ रेगो, मेल्विन आनी हेलेन कॅस्टेलिनो, वॉल्टर लोबो, डिंपल लोबो, आरोन फेर्नांडीस, जसिंता रेबेलो आनी कुटुंब, नमिता वर्गीस, प्रीती आनी शॉन लुईस आनी सर्व जेजू बाळकाक अर्गां दितात. आपले विशेष इरादे घेवन ऑल्विन लोबो आनी कुटुंब, रियोना शॅरल डिसोजा आनी गिल्सन स्टेफन डिसोजा. देवा दिन टोनी सिक्वेरा पयली डेथ एनिवर्सरी मीस भेटयतात मेबल आनी कुटुंब. देवा दिन रुफिना आलिस मस्करेनासाच्या आत्म्याक रिचर्ड कॅस्टेलिनो. देवा दिन सरस्वतीच्या आत्म्या खातीर रश्मी डिसोजा. देवा दिन रोनाल्डो जुलियस डिसोजाच्या आत्म्या खातीर कॅरोलिन डिसोजा. देवा दिन आलिस कॉन्सेसो आनी मार्सेलिन हांच्या आत्म्याक जेफ्री कॉन्सेसो आनी कुटुंब. देवा दिन साल्वादोर आनी कार्मेन मार्क पिंटो हांच्या आत्म्याक फ्लोरिन मिनेझस. देवा दिन नॉर्बर्ट आनी तेरेसा मिनेझस हांच्या आत्म्याक फ्लोरिन मिनेझस. देवा दिन जोसी आनी दीपक मिनेझस हांच्या आत्म्याक फ्लोरिन मिनेझस. हांचे सर्व इरादे सांगात आमचे सर्व इरादे जेजू बाळकाच्या बुकार दवरया, ताजो आदार आनी ससाय मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्ती जिवीत आनी एक क्रिस्तांव जिवीत खंयच्या रितीर आमी जियेसय म्हणली शिकोवण आयच्या लितुर्जींत आमकां आयकूंक मेळटा. कशें एकलो क्रिस्तांव
देवाक साक्ष आनी तशेंच मनशाक साक्ष जावन जियोवचे प्रॅक्टिकल स्टेप्सां सांत पावलो एफेस घरांक शिकयता. आज तीच शिकोवण सांत पावलोन एफेस घरांक दिली शिकोवण तीच आमकांय मस्त गरजेची. कित्याक जायते फावटी जिविताच्या हर एक अडचणे वेळार, जिविताच्या कश्टा वेळार, जिवितांत येवचे उपजोन येवच्या त्या समस्याच्या वेळार सांत पावलोन दिवची शिकोवण मस्त गरजेची. त्या देखून आयचे मिसाचे बलिदान भेटत आसतना आमी आमच्याच खातीर मागया. क्रिस्ताक साक्ष जावन बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक जाय जालो आदार आनी कृपा मागया. जायते फावटी आमी चुकल्या. क्रिस्ताक साक्ष दिवच्या विशान आमी केले सर चुकीक सोम्याचो आदार मागून घेवया, ताजे बोगसणे मागून घेवया. एक बरी जिणी जिवंक जाय जालो कृपा आमी त्याच देवातावन मागून घेवया. सर्व आमी सांगात म्हणोवया. हांव पातकी धन्यवाद आनी तुमकां मोव मेळिनो म्हजो गुन्यांव सारून चलता मनान चिंतून तोंडां सारून वायट कर्म आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकाय केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून भुरग्यो सुद्दां संवकार मुळे सगळ्या देवदूतां हेर भक्तांक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पजुदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. सोमयाक प्रार्थया. महिमेवंत देवा सर्पजुदारा बापा सदां तुजे भक्त करूंक आनी खऱ्या मनान आनी तुजी साखरी करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एक पोटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांत पावलून एफेस घरांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, निमाणे एक उतार सुम्या सभे रावन तुमी बळवंत जायचे. ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायचे. देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध सयत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कवच तुमी नेस जाय. आमचें झूज फकत मनशा विरोध न्हय, अंतरळेल्या आसलेल्या अधिकाऱ्या आनी अधिपती विरोध, अनकरी संवसाराच्या राजत्वा आनी प्रभुत्वा विरोध. देखून तुमी देवाचें कवच नेस जाय. तवळ वैटाचो तो दीस उदेल्ल्या वेळार दुस्मनांक मुखार रावंक तुमी सक्तेल्यात. तितलेंच न्हय, आखेर पर्यंत फाटीं परतनाशें झुजोंक तुमकां धैर्य मेळटलें. फाटीं सरनासतना तुमी दृढ रावची गरज. सत जावन तुमचो कमर बांद आनी नीत जावन तुमचें हृदय कवच. समाधानाची सुवार्ता प्रगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बास तुमच्या पांयांचे मोचे जावं. सदांच भावार्थाची ढाल घेया. तवळ नश्ट्या दुस्मानाचे उज्या भाले पालवंक तुमी सक्तल्यात. बचावेचे देणे तुमचें शिरास्त्राण म्हूण घेया. पवित्र आत्मो दिता तें देणे
म्हणजे देवाचे उतार जावं तुमची तलवार. तुम्ही सदांच मागणे करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा. सर संदर्भाने पवित्रत्मेचे प्रेरण मागून सदां चलया. दीस आनी रात म्हणले बरी तिरसणेन मागा. देवाच्या लोकां पासत सदांच प्रार्थिया. हांव उलयतना फावो ती उतरां देव म्हज्या तोंडान घालो म्हूण सुवार्थेचो गुटू भे आनी भिरांत नासतना परगट करचे देणे देव म्हाका लाभो म्हणूनय मागा. आतां हांव बंदींत आसां तरी तेच सुवार्थेचो हांव कारबारी पळया. म्हजे जबाबदारी प्रमाणे कसली भिरांत नासतना हांवें सुवार्ता परगट करीशें मागा. देवाचें उतार हें देवाचे उपकार. श्लोक. मुझे कडप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. मुझे कडप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. सदैव जावं देव मुझे कडप. तो म्हज्या बावळ्यांक झुजा विद्या म्हज्या हातांत लढायेची तरबेती दिता. मुझे कडप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. तो म्हजो मोग, म्हजें कोटें, म्हजें भद्रस्थान, म्हजो रक्षक, म्हजें ढाल, म्हजो आसरो. तोच म्हज्या लोकांक म्हजे राजवटीकाल दवरता. म्हजें कडप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. तुज्या मनाक देवा एक नवें गीत गाता. 10 सर्यांचे किन्नरेचेर तुका वंदिता. तूं सुराजांक जैत दिताय. तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक तलवारींतलो निवारले. मुझें कडप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. तुझे सोम्या दीपो मुझ्या या मेटा. काळजाचो संतोष मोतीचो उल्हास प्रकाश मुझे जिये. काळजाचो संतोष मोतीचो उल्हास प्रकाश मुझे जीवे. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या दिसांनी थोड्या फारिसेवांनी जेजू सरशी येवन म्हळें, हांगासो तूं भायर सर वचो, कित्याक हेरोद तुका जिवेशी मारूंक सोदता. जेजून ताका जाप दिली, वसा आनी त्या कोल्यांक अशें सांगा, पळय आज आनी फाल्यां हांव देंवसार सोडयतां आनी पिडा शिडा गूण करतां, पूण तिसऱ्या दिसा हांव म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आज फाल्यां आनी परवां म्हज्या वाटेन हांवें चलत वसा जाय, कित्याक एक प्रवाद्यान जेरुजलेमा भायर मरोंक जायना. ये जेरुजलेमा जेरुजलेमा, प्रवाद्यांक तूं जे वेशी मारताय आनी देवान धाडलेल्या दुतांक फातरायताय. एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकाट्या भितर एकठांय करता तशें तुज्या भुरग्या बाळांक एकठांय करूंक कितलेशे फावटी हांव आशिल्लो, पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय. पळय तुजें देवाळ देवान तें सांडलां. हांव तुमकां सांगतां, सरस्पराचें नांव येता तो सदैव म्हूण तुमी म्हणसर ह्या फुडा
तुम्ही म्हाका पळोवचे नात. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. गेल्या त्या आयतारा आयुध पुजे जालें. जायते फावटी असलीं फेस्तां येतना एक थोडी सवालां आमकां मेळटात. फादर, आयुध पुजेक इगर्जेक येजेगी भायरी दुसऱ्यान तावन केल्यार जायना गी. आमचे कामाचे पुरा दुसरे धर्माचे फादर. अंगडी पुजेक पाद्र्या बानंत येवन बेसावन दिजे गी. आमच्या आंगडीक दुसरो जायतो लोक येता. आमी दुसऱ्या धर्माच्या रितीरिवाजो पाळल्यान खाली सूख आसा गी. राखी डे राखी बांदयत गी आमी क्रिस्तांवांनी. रेकी ही लिंगाक आमी वचयत गी. वेळार मंदिरांत गेलो संबंध जाले सभार पोवटी लोक विचारता आनी फेस्ता परबे वेळार तसली सवाल क्रिस्तांव जावन खंयच्या रितीन केवल क्रिस्तांवां मात्र न्ही, हर एकल्या व्यक्तीक खंयच्या रितीर एक रुजवात दिवंक फावो म्हणलें शिकोवन आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. त्या देखून थोडो वेळ आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नियाळ करया. पोरण्या सल्ल्यांत गरजेचे मनीस जावन आसात ते एक जण सालमांव राय, भोव बुदवंत आनी ताजी जाणवाय इतली फामाद जाल्ली की पयस पयस सावन लोक येतालो. सामसन भोव बलिश्ट व्यक्ती. साबार जाणांक ताणें चलवयलें आनी जिवेशी मारलें. ताज्या की बोळवंत मनीस पोरण्या सल्ल्यांत आमकां दुसरो आयकूंक मेळना. दावीद राय, देवानच विंचून काडिल्लो भुरगो, ताजो राय गरजेक राय जावन ताज्या मोगाचो. पूण हे तेगी सण आपल्या जिवितांत सलवणी बायला ताजी देवाच्या मोगार पडून तोय सलवता. आनी दावीद राय देवानंत विंचून काडिल्लो, देवानंत मागुल्लो, देवाच्या मोगाचो म्हजोच पूत अशें जायत्या उतरांनी देवूच दाविदाक आपयता. तोय सलवता. उरिया म्हणल्याच्या बायले सांगाता काजार जाता आनी उरियाक जिवेशी मारता. तर एक समजणी आमकां जाय. जर तर म्हजें जिवीत हांव जियोंक क्रिस्तांव जावन म्हजें जिवीत हांव जियोंक आशेतां तर म्हज्या बळांत न्ही, म्हज्या पदवेंत हांव न्ही, म्हज्या मनोभावांत हांव न्ही, बगार हाज्या की व्हरतो दुसरो मनीस आसा, तो जावन आसा देव. बरें दुसरे खंयचेच ना. त्या देखून पयले जावन आसा देव जावन आसा म्हजे भंडार. सर्व जिवीत त्या सर्वाचे वयर हांव हुंदोन रावतां. जर तर हांव जेजू पाती येता, जेजू क्रिस्ताचे बोळ हांव विसारतां. जर तर हांव जेजूक पाती येता, जेजू क्रिस्ताकच हांव पाती येता आनी ताज्या थंयच म्हजें जिवीत रुपीत करता. दुसरें आयच्या पयल्या वाचपांत सांत पावलो साद्या उतरांनी आमकां शिकयता.
आनी ही उतरां केवळ क्रिस्तावांक म्हणून न्ही, हर एकल्या व्यक्तींक, हर एकल्या संवसारांत आसल्या हर एकल्या व्यक्तींक संबंद जाल्लें. कशें सतान जिये एफेसकारांक बरयल्लो अध्याय 6 वळो 10-20 हाजी उतरां आमी आयकता. त्या देखून 14व्या वळींत सांत पाऊल सांगता, सत जावं दी तुजें कमर बांद. सतानस जिये. दुसरें, नीत जावं दी तुजे हृदय कावच. आनी वळ 15 सांत पाऊल सांगता, समाधान जावं दी तुजें मोचें, म्हळ्यार शूज. आनी बावार्थ जावं दी तुजें डाळ. वळ 16. त्या देखून हर एका क्रिस्तावांनी, हर एक जेजूक समर्पिल्ल्या व्यक्तींनी 4 विशय उडास दवरूंक जाय. पयलें जावन आसा सतानितीचें जिवीत, दुसरें जावन आसा नितीचें जिवीत, दुसऱ्यांची तकली मारून आमी जिवितांत वयर येवचें न्ही. तिसरें जावन आसा समाधानाचें जिवीत. आमकांय समाधान जाय, दुसऱ्यांक आमी समाधान दिवंक जाय. त्या देखून हांवें समाधान जिये जाय आनी दुसऱ्यांक समाधानान जियोंक हांवें सोडी जाय. आनी चवथें जावन आसा भावार्थ. भावार्थच प्रमुख. त्या देखून हेब्रेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 11 वळ 6 ह्या रितीर आमकां बरयता, जर तर कोणातय भावार्थ ना तो देवाक मेसवंक शकचो ना. जर तर कोणातय भावार्थ ना तो देवाक मेसवंक शकचो ना. त्या देखून भावार्थ जायचे आमचे हातेर. जर तर एकलो सोजेर लढायक वता तर खंडीत जावन ताजे बुलेट प्रूफ जॅकेट आमी पळयता, हातांत एक गन्न पळयता आनी तशेंच तकलेक एक हेल्मेट. कित्याक जर तर खंयची बुलेट्स आयल्यार ताजी कूड आनी ताजो जीव राखच्या खातीर. त्या देखून सांत पाऊल सांगता, आमचें शिरासन, आमचें हेल्मेट कशें जायचें. बाचावेचें देणें, सल्वेशन तें केवल जेजू क्रिस्त दिवंक शकता. त्या देखून जेजू थंय एक जावच्या खातीर जेजून दिवचें सल्वस हांव घेवंक जाय आनी तेंच जाय जें म्हाका राखचें म्हजें हेल्मेट. कित्याक जेजूच सर्वस्व आनी जेजूचे उतार जायचे म्हजी तलवार. जायते पोटी आमी उलयता देवाची उतरांगी वा म्हजींच उतरां. जायते पोटी आमी झगडटा देवाची उतरांगी वा म्हजींच उतरां. पूण देवाचे उतार जायचे आमची तलवार. सूर्यो खंयच्या कुशीन घुंवता, खंयच्या डिग्रींत घुंवता, हें सर ज्ञान आमकां आसा. पूण देवाचे उतराचें ज्ञान कितलें आसा. देवाचे उतार दिसाक एक 10 मिनटां म्हूण हांव वाचतां की म्हळ्यार सवाल आज हांवें म्हाकाच विचारूंक जाय. आनी निमाणें सांत पाऊल सांगता, कळनासतना मागा दिसाक आनी राती. देवाचो पवित्रत्व तुमचेर येवच्या खातीर मागा, कित्याक देवाचो पवित्रत्व आयल्या वेळार तोच तुमकां वाट दाखयतलो. त्या देखून एक क्रिस्तांव मनीस जाय तर, एक बरो व्यक्ती जाय तर ह्या समाजांत थोडेच विशय हांवें पाळूंक जाय. सतान, नितीन, समाधानेन आनी भावार्थान आनी निमाणें जावन आसा मागणें. हे 5 विशय जर तर म्हज्या जिवितांत आसा तर म्हजें क्रिस्ती जिवीत नंदन जातलें. म्हजें क्रिस्ती जिवितांत समाधान आनी संतोष येतलो आनी तशेंच देवाक मानवनचें जिवीत हांव जियेतलो. अशें एक बरो व्यक्ती जावन देवाक मानतलो तसलो एकलो बरो व्यक्ती जावन म्हजें क्रिस्ती जिवीत हांव जियोंक शकतलो. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, थोड्या कश्टांच्या वेळा काळार आज आमी आसा. सबारजणाची कामां गेल्यांत. मुखलो फुडार कसो आसतलो कळीत ना. बिझनस कंप्लीट डावन जाला. आमच्या देशाची इकॉनॉमी मस्त चलवाल्या. ताच्या वयर पिडा शिडा, कोरोना खंय आनी मुखार कितें पुरो येतालें कळीत ना. आज पयल्यांच्या की चड मापान जेजू क्रिस्ताचे आनी देवाचो आदार आमकां जाय. आमचे पयशे आमकां तिरासण दिवंक शकनात. आमचें काम आज आमकां तिरासण दिवंक शकना. आनी ह्या वेळार त्याच देवा तेया ताज्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडया. ताजे लागीं दीस आनी रात मागया आनी अशें देवाक मानता तसलें जिवीत जियोन आमचे वयर येवन आयली ती सर्व खरगां आमच्या जिवितांतून पयस करूंक जाय जाल्लो आदार आनी कृपा त्याच देवा ते आमी मागून घेवया.
घेऊन आम्ही आय्याम बापा ओपून दिताव त्यो तुका बक्षपणाचो गुर्थो बापा करे बापा उदारपणी आम्ही काणी करपिता स्वीकार करू लाभय दे बापा काणिको म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वपदुदारा देवा बापाक मानता दुसऱ्यान सांग म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्रेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घे देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घाल्यान त्या देण्या वरवीं तुजे कृपा आनी नितळाय आमकां दी तुज्या सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचे मौन पातकांतले मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी हे आमी मागतां जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सरस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया आमी करूंक फावो सरस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताजें मरण समरमतां जिव्या बावर्तान ताजें पुनर्जिवनपण परगडतां तिर बरवशान ताज्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकतां देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी दुखाचे जय सर्वेस्वराचे नाव येता ताकाचे उंचरगी दुखाचे जय बापा तू खरंच तू पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाचे इसर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसून समर्पूंची त्याच परेच्या वाण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससणी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बावर्तसो गोड परगटोया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कूड आनी रगत सवतेला आमी सुमेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रितीमेचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेत उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची एकाकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळी तूं मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांवकार मोरे देवाचे माये सांगाती
बगेवन सुजय तिजो निष्कळक पोते बगेवन धरून तुतांनी सरू काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनात आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुझे खुशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या पुक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सरस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवच्या नत्रेंक तेल्यांक आमकां तुज्या उदाराक आकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तो जी येताने राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सवाय असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडलेली ह्या शिळेच्या जेवणाक आपुणे मेळले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमचे भितरेचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. मोच्या सायबा देव तूं मोजो तुका हांव वत्रेता. तुज्या येण्याक आत्मो मोजो निरंतरी राखता. सुकटीच्या बेटा बरी जीव राखून आसा. तुझे देश गान देखच्याक सोम्या तुझी सकत महिमा. जेजू जेजू तुका येताय येतू तुझी ससाय. जेजू जेजू तुका येताय येतू तुझी ससाय.
तुझ्या जीवा प्रासडदी तुझो हांव मोग करता वोंटार मोच्या स्तुती तुझी सदांनीच हांव गायता जालोय सोम्या मोसो वादा तुझे दैव लासा उजव्या हातान धरलाय म्हाका सावळेक तुझ्या राता जेजू जेजू तुका येताय येतू दितू तुझी ससाय जेजू जेजू तुका येताय येतू दितू तुझी ससाय प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ जावं ताजे वरवीं आमच्या जेजूच्या मरणांत आनी पुना जिवंतपणांत वांटो मेळ्ळा तर जे काणा रुपार आमी समरमून घेतला ते ह्या जिवितांत सतांत आनी सर्गार संपूर्णायेन आमकां मेळाशें कर ही आमी मागतांव आमच्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. ऐकात येवच्या ब्रेस्त रतावन आमी आनीक 2 मिसां चडयतले हांव सांजेर 5 वरार इंग्लीश भाशेंत आनी सांजेर 7:30 वरार कन्नडा भाशेंत मिसां आसतलीं. अशें येवच्या ब्रेस्त रतावन सकाळींशे 6 वरार 7:30 वरार 10:30 वरार दनपरां 1 वरार सांजेर 5 वरार इंग्लिशांत 6 वरार कोंकणींत आनी 7:30 वरार कन्नडा भाशेंत मिसां आसतलीं. तुमी ही दुसऱ्यांक ह्या मिसाच्या नव्या टायम टेबला विशयांत दुसऱ्यांक तिडसूंचें. सांगातच सुमार म्हयन्या तावन आमकां मस्त रिक्वेस्ट येतल्यो जायत्या घरांनी प्रायवंतांक यूट्यूबांत मिसां पळोवंक जायनात टीव्हींत मिसां घाली येत गे म्हणल्यार रिक्वेस्ट मस्तू येतल्यो. अशें गेल्या त्या 2 हप्त्या तावन हांगासर जावचे यूट्यूबांत येवचे सर्व मिसां रेकॉर्ड जावचे सर्व मिसां सकाळीं 6:30 वरार V4 चॅनलांत परगट जातात आनी आतांचे मिसी V4 चॅनलार आसा. त्या देखून ह्या V4 चॅनलाच्यांनी कांयच पयशे घेनासतना धर्मार्थ रितीन सगळ्या वर्साक जावचे सर्व मिसां फायज करतले म्हणून सांगलां आनी हाज्या फाटल्यान जायतो वावर आसा आनी जायती बिनत आसा आनी जायतो करसी आसा. पूण ह्या V4 चॅनलाच्यांनी धर्मार्थ रितीन सर्व मिसां तांच्या चॅनलांत सकाळीं 6:30 वरार फायज करतलीं. जर तर तुमी टीव्ही पळयतात तर घरांत आसा तर तुमी V4 चॅनलांत ती पळोवं येत. दुसऱ्यान V4 चॅनलाची एक ल्हानशें ॲप आसा आनी ह्या ॲपांत V4 चॅनलाचे सगळे ॲप स्मार्ट फोना मुखांत्र आमकां मेळटा आनी हाजो वर्साचो सबस्क्रिप्शन जावन आसा 500 रुपये. ही सर्व मिसां आनी उरल्या सर्व कामाक आदार जावच्या खातीर हे ॲप 500 रुपयांक एका वर्सा खातीर तांणी विकतात. मीस जाल्ले उपरांत जर तर कोणाक हे ॲप काणूंक जाय तर ताजो पासवर्ड आसा तो ब्रदर मीस जाल्या उपरांत भायर सर आसतलो तुमी ताजे तावन काणगेवेत. एका ॲपाक 500 रुपये एका वर्साचें सबस्क्रिप्शन. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे हो तुका
प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावन म्हजो संतोष म्हणटा सुमी जेजू मनशांचो इश्ट जावन येलो सर उतरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुण कर्ण दैवीक वैस म्हणले नांव ताका फावो जालें नण्यारांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हणून वाडलो आता ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता आतां आमच्यो सर्व गरजो देवा मुखार दवरया जायतीं जाणांनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागतात कोरोना पिडे निमती थोडी अस्वस्थ जावन ICUंत आसात आमची मागणी तांणी विचारल्यान तांच्या खातीर मागया आमच्या घरांत आसच्या सर्वां खातीर जावंक पुरो अस्वस्थ जावन आसची प्रायवंतां ल्हान भुरगीं देवाचो आशिर्वाद तांचेर मेळो म्हणून मागया बरी सैरीक सोदून जायतीं आशेतात आपल्या बिझनसांत बरो मुनाफो मेळच्या खातीर जायतीं आशेतात सर्वांक देवा मुखार दवरया हे भगेवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी आजा पितरान उगडा बी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखल्लो आसता ताका बातकिणेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजे कुशी सरगड जाता तुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आंबुकशिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां आतां पडोवं दी नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार नमान बरे कृपेन बरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावळ जुगसीचें जेजू भगवती मरिया देवाची माय आम बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे मदेंचे येलो आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे मदेंचे येलो आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे मदेंचे येलो आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे मदेंचे येलो आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे मदेंचे येलो आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे मदेंचे येलो आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे मदेंचे येलो आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे मदेंचे येलो आनी देवाचो पोत मनीस जालो आमचे मदेंचे येलो आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे मदेंचे येलो आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे मदेंचे येलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सदां आनी सदां सर्वदा आमेन महिमा बापाक जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सदां आनी सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सदां आनी सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे हे आजापाच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजांचेर एक कवळीची दिश्ट घाल म्हूण तुझ्या मुखार पडून आमी मागता तुझे इतले बिनमोतीन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी आसूं दी आनी इतल्या त्रेगान मागचे कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमोक आनी बुसावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका तुमच्या सदां सर्वता आमेन आमच्या जिवितांत मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गान जावन जेजू बाळकाक थोडो वेळ आमच्या काळजांत हांव अर्गान दिवया आमचे उद्गार उसारया ए बो उद्दार बाळोक जेजू तुझ्या मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्या देवळा उपकारा खातीर आमच्या अर्गान तुका भेटोवंक आयल्या तुजे काकुळदी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातळणी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजापाच्या इमाजी मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर क्रिस्त बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत जोडून दी सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका जेजू बाळकाक आमेन आतां सर्व आमी उबे रावन जेजू बाळकाचो आशिर्वाद जोडया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे राव आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं
तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरो तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखून व्हरो तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यांची येताने राज करता ससनाच्या ससनाक आमेन. निमाणे गीत. अर्गा तुका जेजू बाळका अर्गा दिता वास तुका दिल्याक मजत गजा कांतान सांगा एक सुरपणान आभार मानता सदा देवपण सांडून संवसाराक आयलोय पातक्यांक परत सर्ग सोडून दिलोय आमची सरपातकां तुवें वावयली तुज्या गाया वरवीं गाय गुण केले अर्गां तुका जेजू बाळका अर्गां दिता वास तुका दिल्याय मजत गजा कांतान सांगा एक सुरपणान आभार मानता सदा. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव क्वाल मरिया आशिर्वाद दिवाका भाग्यवन कुर्साचे करवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.